we see that the MSME sector in Goa also has been growing. Let us give the push to the women and see that the result in going to double the numbers or triple the numbers by the time the next MSME day will be celebrated in 2026. To our budding entrepreneurs, especially the students, you will come out with something different altogether if you apply your mind. MSME डे मनयता आमी जस्ट एखादो कार्यक्रम करूंक जाय म्हणून कार्यक्रम करिना. आमकां जर फक्त कार्यक्रम करपाक जाय म्हणून करूंक जाय आसलो जाल्यार आमी 10-12 MSME वाल्यांक आफयतले आसले, तांचो सत्कार करतले आसले, तांकां एक बुके दितले आसले, तांकां घरा धाडटले आसले. आमचे इंटेंशन कितें आसा तर फुडें यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय. न्यू MSMEs मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझर्स हे तयार जावपाची गरज आसा म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या. ह्या कार्यक्रमाची मेसेज ही सगळ्या पर्यंत वचूंक जाय म्हणून वुमन्स हांगासर आपयल्या ज्यो आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप MSMEत कन्वर्ट करपाचे आसात. ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचूंक जाय आनी ताकाच लागून आज हे सगळें करता आसतना बँकर्स हांगासर आसात. म्हणजे सिडबी आसा, नाबार्ड आसा, EDC आसा, SLBC स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसात. इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, MSME सक्सेस स्टोरी ज्यांच्यो आसा ते हांगासर आसात. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमकां हाव टू स्टार्ट ADII आनी RAM ह्या सारकिल्यो 2 स्किमी ज्यो आमी सुरवात केल्या. म्हणजे तुमचे हँड होल्डिंग हाव टू स्टार्ट विथ अ स्मॉल बिझनस हे करपा खातीर ते गायड करतले. तुमकां बिझनस कशा पद्दतीत फायनान्स कशा पद्दतीत दिवपाचे हाज्या खातीर आमची EDC पासून ते सिडबी पर्यंत आसा. तुमकां मार्केट लिंकेज आनी फुडलें हँड होल्डिंग करपा खातीर जे इंडस्ट्री पार्टनर्स जे हांगासर आसा. आमी म्हणटा की कॉम्पिटिटीव युगांत जर फुडें वतले आसत जाल्यार ताका हँड होल्डिंग कोणी तरी इंडस्ट्रियलिस्टान करपाक जाय म्हणून तेय तुमच्या मदीं आसात. आमी IT सॅक्टरांत इट इज मोर दॅन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केल्या आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स स्टार्टेड बाय द वुमन्स and congratulations to them for the startup सुरू करपा खातीर we are giving approximately 10 lakhs rupees subsidy. More than 320 लोकांनी जी आपली 10 lakhs rupees ची सबसिडी घेतल्या. More than 3.4 crores of rupees we have distributed as a subsidy. म्हणून या ऑगस्ट onwards I mean non-IT startup also will be included under our startup policy.